वीर नाम का लड़का था, उसने ऋग्वेद को मैसेज किया हाय बोल के। ऋग्वेद को पता नहीं था कि ये वीर का नंबर है बोल के, तो ऋग्वेद ने डायरेक्ट उसको इमोजी पे मिडिल फिंगर दिखाया। तो बाद में वो जो वीर है उसने वापस पूछा कौन है तू बोल के, बाद में वापस उसने मिडिल फिंगर दिखाया। बाद में उसने बोला फ़ोटो सेंड कर, तो फ़ोटो इसने मेरा ग्रुप से 9D के ग्रुप से इसने निकाल के उसको सेंड किया। तो बाद में मेरे को मिला वीर मेरे से बोल रहा है कि तू मेरे को ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है, मिडिल फिंगर दिखा रहा है, और उसके बाद लाइक बोल रहा है कि मतलब मिडिल फिंगर दिखा रहा है और बोल रहा है तू है बोल के। मैंने ना वो मेरा नंबर नहीं है, मैंने वो नंबर पे कॉल भी मारा था, किसी ने उठाया था, कॉल मारा था मैंने, 1 कि 2 सेकेंड तक कॉल चला, क्या आवाज़ वगैरह नहीं आई, कॉल चला, कॉल लगा था, चला कॉल, उसके बाद कट हो गया। ये तो वीर को पूछ सकते हो। उसके बाद क्या बोलते हैं, कल मैं जा रहा था टीचर को बोलने, ऋग्वेद ने मेरे को क्या बोला नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा मत बोल के। तो उसके बाद वॉशरूम में क्या हम लोग मिले, तो ऋग्वेद ने मेरे को धक्का दिया, कोई नहीं था उसमें। उसके बाद अथर्व आया, बाद में हम सब लोग रुके थे 3-4 लोग, बाद में अथर्व ने भी मारा, मैंने भी मारा था। मारा कौन कौन मारा मतलब 2 ही बच्चे थे, एक मैं मारा था 2-3 थप्पड़, और वो अथर्व बोल के एक लड़का था वो मारा था। ये कभी आज के कल? आज और कल से मैंने 2 थप्पड़ मारा था, क्यों किया ऐसा बोल के मैं टीचर को बोलने जा रहा हूँ, मैं टीचर को बोलने जा रहा था, उसने बोला मत बोल नहीं करेगा बोल के। अच्छा, तो आज ये सीन हुआ। ओके। क्या लेके मारा? हाँ क्या लेके मारा? कुछ नहीं, हाथ से मारा था मैंने, खाली हाथ से? ओके। बाद में कुछ नहीं, बाद में ये ऋग्वेद क्या बोलते मतलब इसको सब लोग क्लास में लेके आए, बाद में टीचर आई बोलने लगी क्या हुआ बोल के ऑफिस में लेके गए। बाद में ऋग्वेद का पापा आया, बाद में मेरे पिताजी आए, बाद में मेरे को स्कूल में 3 दिन के लिए सस्पेंड किए घर के। तरी शेणार येयलो की म्हणजे आयज म्हाका स्कुलाचो फोन येयलो की म्हाज्या चेड्याक थंय बरें दिसना आनी ताका कोणी तरी भुरग्यान कितें तरी मारलो, मारामारी जाली म्हणून अशें म्हाका स्कुलाचे टिचरीन सांगलें। मागीर म्हाका टिचरीन सांगलें तर गाडी घेवन यो, डायरेक्ट गाडी घेवन यो म्हणजे म्हाका मातशें टेंशन जालें, कितें तरी व्हडलें जालें अशें जालें दिसलें म्हाका। हांव गेलो गाडी घेवन स्कुलान गेलो जाल्यार थंयसर टिचरीन म्हाका सांगलें अशें अशें जालें, तर भुरग्यान एकट्यान टॉयलेटीन व्हरोन ताका मार लागलो चेड्याक अशें। मागीर तो हांव थंय गेलो, चेडो म्हाजो थंयसर थंयचेर ताका न्हिदलेलो आसलो, म्हणजे तो जाम आसलो, तितलो सारको हें नासलो, तो शुद्धीर नासलो। हांव गेलो, हांवें ताका म्हाज्या हाती उखलून ताका म्हाज्या गाडयेन घातलो, ताका हॉस्पिटलान आजिलोन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान घेवन गेलो आनी थंयसर तेजे सगळे तेंच्यांनी रिपोर्ट काडले, चॅक केले, रिपोर्ट काडले हय। आनी ते CT स्कॅनाक आमकां तेणी बांबोळ येयले, बांबोळेसून परते आमी आजिलोन ताका रिपोर्ट दिलो। आतां तेंच्यांनी ताका एडमीट केला फॉर ऑब्जर्वेशनाक लागून। खंय? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताका एडमीट केला। तकलेक मार लागला, तकलेक मार लागला ताका। टिचरीन कितें म्हणून कॉल केलो? टिचरीन म्हाका सांगलें चेड्याक तुज्या बरें दिसना। ओके। आनी ताका मागीर हांवें ताका विचारलें बरें दिसना, हांवें म्हणलें सकाळीं ताका बरो पावयलो स्कुलान आनी आतां बरें दिसना म्हणलें रोखडें। टिचर म्हणाली ना तूं हांगासर यो, हांव तुका सांगता। मागीर टिचरीन हांवें ताका परत क्वेश्चन केलो, कितें म्हणलें चड जालें कितें काय विचारलें। टिचरीन मागीर सांगलें की ताका मारामारी जाली म्हणटा, कोणी तरी मारलो आनी ते जाम जालो, स्कुलान झगडी जाल्ली? स्कुलान झगडी जाली अशें। ओके। हांव थंय गेलो आनी ताका पळयलो तो खरोच जाम जाल्लो थंय। ते टिचर म्हणपाक लागले तूं कितें करता? हांवें म्हणलें आतां कितें हॉस्पिटलान व्हरचो पडटलो, हॉस्पिटलान घेवन वयता म्हणलें। हांवें उठल्लो आनी मागीर गाडयेन घातलो आनी आजिलोन डिस्ट्रिक्टान घेवन गेलो। तुमचो चेडो खंयच्या स्टँडर्डान? 9th स्टँडर्डान 9D। मागीर टिचरी हॉस्पिटलान बीन येयलेल्यो? टिचरी हय 2 टिचर, एक तिची क्लास टिचर आनी एक टिचर हॉस्पिटलान आमच्या बरोबर मागीर येयली। ओके। आनी ती आमचे रावली, पूण तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट केलो, रावली तशें कांय हें करूंक ना। जेन्ना तुमकां टिचरीन कॉल केले तुमच्या भुरग्याक तुमी जेन्ना पळयलें तेजे कितें आंगाक तेजे कितें इंजरीज आशिल्ल्यो? इंजरीज ना, भायल्यान कांय इंजरीज ना, पूण ताका नाकशो काडले तेणी। काल तेणी ताका परत मारलेलो, काल मारलो तेणी आमकां, चेड्यान आमकां सांगूंक ना ताका। आमी आयज पळयलें ताका नाकशे कितें लायल्ले आनी आयज परतून तेणी ताका टॉयलेटीन व्हरोन मारलो, थापडां मारल्यार थापडां मारीत रावलो आनी पोटार पोल्यार चेड्यान कितें सांगलें मागीर तुमकां, कोणाक मारलो म्हणून? चेड्यान मागीर सांगलें हो शिव बहादूर ते चेड्याचें नांव म्हाका सांगलें तेणी। त्या भुरग्यान कोणें मारलो? त्या भुरग्याचें तेणी आपणाक
मारलो म्हणटा एकल्यानूच हय एकल्यान बाकीचे पळयताले क्लासमेट बाकीचे सगळे जाण ताका पळयताले मारतात बाकीचे तेजो ते एक्चुली न्हू तो भुरगो स्कुलान भुरग्यांक बाकीच्या धमके आदले दितालो रेकॉर्ड आहा तेचे खूप जाणांक मारतालो तो अशें बाकीच्या भुरग्यांनी अशें मागीर आमकां सांगलें अशें तेचें आहा म्हणून स्कुलान पण आमकां हें कांयच कळना डिसिप्लीन स्कुलान कित्याक ना अशें डिसिप्लीन खंय गेलें भुरगे आतां म्हणजे अशें दादागिरी एक्शन करून घेवंक जाय आतां तेंच्यांनी दादागिरी करून भुरग्यांक मारपाक लागले जाल्यार बाकीच्या भुरग्यांनी मागीर कशें शिकपाचें तो म्हणून तो स्कुलान आतां वचपाक कितें एबसेंटी आली खूब लागले एबसेंटूच आहा कितें घेवन मारलो तूं ताका हा? कितें म्हणजे मारला कितें काय हाता पायांनी मारले किंवा कितें वस्तू नाकीन तेणी थापडा मारल्या पोल्याचेर कांचो मारी जालो दोनाय हाताक. पायप मारला तो प्लेयर आनी पायपान तेका मारला तेणी पायपान मारलो पायपान पायप खंय मेवल्यो तर खबर ना तेका स्कुलान आतां खंय आसली आनी कितें तें. तुमी टिचरीक मागीर विचारले आमी टिचरीक विचारलें ते हुला हूप खेळपाचे पूण मागीर टिचरीक बीन कितें टिचरी कडेन बीन कितें कॉन्टेक्ट जालो मागीर कोणचो म्हाजो हय हय टिचरी म्हणजे ती हेड मिस्टेक बी नासली आमी तेका घेवन हॉस्पिटलान गेले न्हू मागीर टिचरी थंय मातसो रावले आनी मागीर टिचरी येयले मागीर टिचरी येयल्यो आतां पुलीस स्टेशनार कितें सांगलां आतां पुलीस स्टेशनार आमकां साहेबान बरें हें केलें सपोर्ट केलो तेणी सगळें आपूण रिपोर्ट धाडटा कंप्लेंट करून कंप्लेंट ही कंप्लेंट साहेबान आमकां बरोवन घेतल्या आनी दिल्या कॉपी दिल्या ओके बरें आतां कितें मागणी कितें आहा तुमची आमची मागणी भुरग्याक ते रेस्टिकेट करपाचो स्कुलांच्या रेस्टिकेट करपाक जाय डायरेक्ट काडपाचो डायरेक्ट काडपाक कित्याक तो भुरगो फाल्यां सगळें करून हें करूं आणि शकता तेणी धमकी बी दिल्या आमच्या भुरग्याक धमकी बी दिल्या आपण तुका परत मारतलो कंप्लेंट करीत आणि आवय बापायक सांगितलं जाल्यार परत मारतलो म्हणून धमकी बी दिल्या तेणी आनी तो भुरगो बाकीच्या भुरग्यांकूय धमक्यो अश्योच दोन दोन दितालो की टिचरीक सांगितलें जाल्यार आपूण तुमकां मारतलो असो ते अशें तेचो बिहेविंग आहा आणि त्याचा रेकॉर्ड म्हणजे तो भुरगो कोण तो कंटिन्यू मारतालो ताका हय हेच्या पयलीं सुद्दां तेणी मारला पूण आमच्या चेड्यान आमकां सांगूंक ना सांगूंक ना तो लगेच रावतालो तो तेंका फोन येता आपले आनी आयज तेणी चड हें केलें तेका टॉयलेटीन व्हरोन तेणी हाडून अशें मारप म्हणजे आतां हें अटेम्प्ट टू मर्डर जालें आनी फाल्यां सकाळीं बाथरुमान व्हरान सुरयेन सुद्दां मारी जाल्यार मागीर कशें कितें कित्याक आमकां हेच्या पयलीं इन्सिडंट जाल्लेले आहा स्कुलांनी न्हू लोकांक भुरग्यांक दिल्ली ते सारकें जाल्लेले आहा. मर्डर केल्लेले आहा भुरग्यांनी हें आतां आमकां सारको भंय जाल्लो आहा आपण स्कुलान वतात टॉयलेटीन मारतात तशेंच केलां आतां आतां हेका कितें टॉयलेटीन आपोवन येयलो आनी हें केलें टॉयलेटीन आनी मारलो टॉयलेटी आनी बाकीचे भुरगे तेका आडयताले भायर वचोंक दिनासले तेचो एक ग्रूप आहा ते 1 2 3 4 भुरग्यांचो ग्रूप आमकां आहा सगळे ते भुरगे एकामेकाक सपोर्ट करतात तशे आहात ओके हे आतां भुरगे आसा पळय ते तेच्या वांगडचे शिकतात हय एकाच क्लासीनचे ते म्हणजे एका क्लासीन शिकतात एकाच क्लासीन म्हणजे तो तांकां सारको वळखता हय हे हेचेर आतां टिचरीक बीन इस्कॉलान बीन कितें वयतले तुमी सांगता हय रिपोर्ट दिवपाक वयतले आमी ओके टिचरीक कशें कितें करता ते फुडें आतां विचारपाक जाय ना आतां ही गजाल सकाळची न्हू सो आतां मेरेन टिचरींनी कितें तुमच्या कडेन इन्फॉर्मेशन घेतल्या तुमकां विचारलो बीन कितें हय टिचरीन एक कॉल केलो क्लास टिचरीन कॉल केल्लो परत तिचे एडमिनिस्ट्रेशनीन कॉल केल्लो पूण हांव ते ड्रायव्हींग करतालो म्हाका रिसीव करूंक मेळना म्हणजे मागीर तो सरान ते 4 पर्सनान म्हाका कॉल केलो कितें म्हणून खबर घेवपाक तेणी म्हणजे खबर घेतली कसो आहा कितें आहा ते तूं हें कर आमी तुका सपोर्ट करता म्हणून तेणी आमकां सांगलां अशें इस्कॉलान सांगलें अशें आहा ओके सो आतां डिमांड तुमचो मेन कितें आहा आमचो डिमांड ताका रेस्टिकेट करपाचो आनी परतून तेणी अशें करप ना हांगा जर स्कुलान करप आनी खंयच्या भुरग्याक खंयच्या दुसऱ्या भुरग्याक सुद्दां तो करूंक शकता म्हणून ते स्कुलान तेजें एक्शन जाता घेवची रेकॉर्ड बी आहा तेजो स्कुलान तसोच करतालो न्हू पयलीं स्टाफ रूमान कंप्लेनी खूब केलेले आहा पूण टिचरींनी अजून कांयच एक्शन घेवंक एक्शन घेवंक नासलें कितें घेवंक जाय आसलें न्हू तेंच्यांनी सो पयलीं आतां आमचो डिमांड आहा की तेका रिस्ट्रिक्टेड करपाचो आनी हेचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी आमकां जस्टीस जाय हेचेर आमच्या भुरग्यांक परतो तो भुरगो स्कुलान दिसोंक जायना आतां भुरग्याचे तुमचे हेल्थ कंडिशन कशें आहा सर आम्ही भुरग्याचे आतां आमी माझ्या रिपोर्ट भुरग्यांच्या पेरंट्साचे फोन येता हेचो अर्थ तो भुरगो खूप ते बाकीच्या पेरंट्सांनी सांगला पेरंट्सांक खबर इतलो आहा की असो तो भुरगो मस्ती करतालो, करता. हो. नाजाल्यार आदी आयज इतके मारतालो. फोन कित्याक घेतले त्याच्या डॅडीक की तो भुरगो तसो प्रत्येक पेरंट सांगा सगळ्या आम्ही तुमच्या parents बरोबर सांगता. आसा हेचो अर्थ बाकीच्या तो भुरगो पेरंट्सांनी सदांच पासून मस्ती फोन करता. केला म्हाका आनी तेंच्यांनी बाकीच्या पेरंट्सांनी केन्ना कंप्लेन केल्ल्यो कॉल केला एका कॉल करून सांगला की तो आमकां भुरगो सांगला तसोच मस्ती करता आधीच्यानूच आम्ही तुमच्या करता. बरोबर आसा अशें पेरंट्सान सांगला तेंच्यांनी हां. पण तेंच्यांनी कितें एक्शन घेतल्या काय ना ते आमकां खबर ना काही पेरंट्सांनी तांकां सांगलेलें खंय स्कुलान इन्फॉर्म केल्लेलें
तेका ते कॅज्युअल जाला आसतले की आपयता पेरंट्स स्वच्छच जाल्लेले आहा पेरंट्स येतात टीचर्स मेळटात उलयतात जातले आयज तो येत म्हणटलो फाल्यां आपल्याक आपयतली टीचर आपयतली परवा तो दुसऱ्या भुरग्यांक मारतलो म्हणजे हे चालू उरतले एक एक्शन कितें ते घेवंक जाय एक्शन जायची कित्याक हे सच्चेच जाला तेका संवय जाला हेची ही स्कुलांनी घेवंक आणि एड्युकेशन डिपार्टमेंटानूय हेचेर एक्शन घेवंक जाय तुम्ही वयतले एड्युकेशन डिपार्टमेंटान आमी एड्युकेशन डिपार्टमेंटा बरोबर वयतले न्याय मागपाक आणि आता मेन जाला कितें आमी ते जाय आमच्या भुरग्यां खातीर भुरग्यांक आपण हाडटा पावयता हांव जेन्ना तेन्ना ते आमी पळयता की ते भुरगे टिचरीची बी अशी वखणां करता म्हणजे भंय हो उरलेलो ना टिचरीच्या भुरग्याच्या मनान टिचरी बद्दल भंय उरलेलो ना अशें जालां हें आतां म्हणजे भुरगे बिंदास तें डिसिप्लीन आतां स्कुलांनी दवरपाक जाय अशें आणि आता आमच्या भुरग्याक मार बसला न्हू तो इंटरनल कितलो मार बसला तो आमकां कसो कळटलो कितलो मार बसला तकलेर मारले तकलेर थापडा मारले इंटरनल ब्लिडिंग पोल्यार मारले कानाचे आमी डॉक्टराक दाखयला कानाच्या तेका आमकां भंय दिसता पोटार मारले म्हणून पोटार हे केलें स्कॅनिंग स्कॅनिंग केलें दुसऱ्या भुरग्याची स्कॅनिंग तकलेची केली स्कॅनिंग बांबोळे व्हरचे पडले हेका स्कॅनिंग करपा खातीर बांबोळे व्हरून स्कॅनिंग कितें केला इतले करून त्या भुरग्याक कांयच टेन्शन आहा अशें दिसना तेचेर आमी आज त्या भुरग्याक पळयता आतां एक व्हडलो पराक्रम केलो असो तेजे भाव भाव आहा तेजे आवय आपूय तशें उलटे तेजे आवय आपूय तेचेर हात दवरता आनी तो म्हणटा असो आपलो हे करिना अशें ते आवय आपूय उलयता पण ते भुरग्याक म्हाका दिसना तो भुरग्याक पळयतकूच तो गुंडा प्रवृत्ती आतां ते अशें करता फुडें फुडें गुंडागिरी हांगा गोंयान वाडयतले हांगासर गोंयांनी गुंडा गर्दीच जातली फुडें फुडें जर कोणी एक्शन बीन घेवना ह्या वयान तो इतलो करता जाल्यार व्हडलो जावन तो कितें करतलो क्वेश्चन तेची येता आवय म्हणटा दो चार थप्पडी मारा होगा और क्या नहीं मारेगा और क्या किया इतलो 2-4 झपट म्हणजे इतलो भुरगो जाम जॅम जालो जावचो ना तो जॅम जाला सारको जाम जाला हांव हांवें तेका जॅम जाला उचलून हांवें तुका हॉस्पिटलान व्हेला गाडयेन घातला ते टीचरीनी आणि त्याच्या बरोबर बाजूमान आनीकूय भुरगे असले जाल्यार ते आमकां जाय सपोर्ट कसो केलो त्या भुरग्यांक आमकां पळोवपाक जाय त्याच्या बरोबर वांगडा कोण कोण त्याच्या आसा खूप जण असलेले 7-8 जण हेचेर इन्क्वायरी जावंक जाय तेचे आवय बापायक आनी भुरग्यांक पळयत जाल्यार ती दिसना की तेंचे भुरग्याक असो हें करून सादी वळी दिसता तेका सारको चोडोनूच दवरला भुरग्याक तेका आनी ती उलट तो दादागिरी कशें उलयता ही जर दादागिरी तेणी पयली मिस्टेक केलेली पळय तेन्ना जर टिचरीन तेजेर एक्शन घेतली जाल्यार आयज हो प्रसंग घडचो नासलो आज आमचो भुरगो हॉस्पिटलान खाटीचेर न्हिदचो नसलो ही हांव प्रिंसिपलाक विचारूंक सोदता की कित्याक एक्शन घेवना तेणी आज आमचो भुरगो आमकां पळयतना आमचो काळीज फाटले आमचो एकुलतो एक भुरगो 1000 भुरगे आसतले समाजान अशें तेणी मारला आसतले आनी आज कोणीच आवाज उठोवंक ना पूण आमी तुमच्या चेड्याक म्हणजे आताच मारलो हेच्या पयलीं रिपीट केल्ले तेन्ना तुमी टिचरीक कंप्लेन बीन केल्ली चेड्यान सांगूंक ना खबर ना तो आमकां एक हें तो करून सकयल मान घालून रडटालो म्हणून सांगला तेका मारतालो तो आनी ह्यो रडटालो म्हणून दुसऱ्यान एका सांगला आनी तेका लागून तो गोंयान स्कुलान वचून नासलो आमकां सांगतालो हें दुखता त्या निमतान तो घरान रावतालो वचनासलो तो आमकां खबर ना तेणी सांगूंकूच ना आमकां चेड्यान आमच्या अशें केलें म्हणजे त्या भुरग्याच्या भयान तो तुमकां सांगना तेच्या भायर आमकां सांगिनासलो तो दिसलें की हांव तेका वचून विचारतलो आनी तो परत तेका मारतलो बश्टीत निमता करून रावतालो घरा घरा रावतालो कितें जालें तूं घरा वचून सांगतलो आपूण अशें करतलो अशें तूं आनीक मारतलो जर मम्मी पप्पाक पुलीस स्टेशनार व्हरतलो आनी तेणी खूब कितें कितें तेका सांगलें कोणे धमकी दिली तेका मारला पळय त्या चेड्याक हे जर तू घरा वचून सांगशील आपूण आनीक कितें कितें करतो हे तेणी तेका धमकी दिल्ली पूण कित्याक तेका त्रास करतालो तो ते आमकां कळना कित्याक त्रास तो करता सगळ्याक त्रास करता स्कुलान आधीच्यानूच करतालो सो तेका ते संवय जाल्या तो डेली तेका मारता एक प्रकारची रॅगिंग केलेल्या भशेन तो करता तेका संवय जाल्या कित्याक मॅनेजमेंट एक्शन घेयना न्हू म्हणटकूच तेका संवय जाल्या तेका खबर आहा काय करची ना काय जावचें ना बेश्टी तापयतली आनी धाडटली एक्चुअली आतां लागो भियाला कसो तेका पयला दिसना की तो भियाला गो दिसना. नॉर्मल आसा तो सुशागाद आसा वयता खबर आहा फाल्यां खबर आसा आतां तो घरा वयतलो म्हणून कळ्ळें अशा भुरग्याक आपल्या घरान दवरूंक जावो त्यातूनच तेका डिसिप्लीन आनी करची कितें आमच्या आसा ती भुरग्याक जर चड जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो हेची त्या वॉशरुमान खंय नळाक आपटलो कितें थंयच जर पडून उरलो जाल्यार कोण आमकां सांगतलो आमचो भुरगो आमकां ना हातलो आसलो हेच्या पयलीं स्कुलांनी खूब गोश्टी घडल्या आनी आमी पळयल्या न्यूजांचेर बी हें अशेंच चालू उरतलें स्कुलांनी इतले केअरलेस जावपाक जायना हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाकूच जाय आनी आमकां जस्टीस जाय आमी जस्टी मागता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.